पिताचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवे. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सगलीं यात्रेकारां एकाच जाग्यार रावना, पूण एके सुवातेर तान दुसरे सुवातेर, एका गांवांत तान दुसऱ्या गांवांत, वो एका देशांत तान दुसऱ्या देशांत वेगवेगळ्या कारणा पासत वेता. शेकी संवसारांतली यात्रा सोंपतोच आमी स्वर्गार वचूंक जाय. जी दुसऱ्या जाग्यार तान आमच्या गांवार येता तांकां स्थलांतरी भाव भयणी म्हणटा. आयच्या चवथ्या नोवेनाचो विशय स्थलांतरी भाव भयणाचें खाशेलेपण सांबाळून ताचो समुदायीक बोरवासो थिरावया. हो विशय मनान धरून स्थलांतरी भाव भयणाचें खाशेलेपण सांबाळूंक आनी ताचो समुदायीक बोरवासो थिरावंक सांफ्राशीस सावेराचे मोजतीन खुर्सार किलायलोला जेजू लागीं ह्या मिसा बेटेंत मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज क्रीत भाशेन भगवान फ्रांसीस शेवराक मान दिवंक आयिल्लीं आसतना ह्या पवित्र खुर्साकूय आमी मान दिता. ताणें मान दिलो हो पवित्र खुरीस घेवन आख्खो दीस आख्खो भारत तो भोंवलो, गोंय भोंवलो आनी सगल्यांक ह्या खुर्साक मान दिवंक, जेजूक मान दिवंक ताणें एक भाशेन उलो केलो. जाल्यार आमच्या जिविताची यात्रा चलतना हे जेजूक आमी मान दिता, भगवान फ्रांसीस शेवराक आमी मान दिता. पूण आमची स्थलांतर आमची भाव भयणां जो मायग्रंट्स आमी म्हणटा तांकां आमच्या जिवितान मान दिवंक, मानान तांकां वेंगूंक, तांचें खाशेलपण आमच्या जिवितान वळखून घेवंक आनी समुदायीक एक भाशेन जिवितान तांकां आपणावंक घडये जायती बावडी चुकल्यांत आसतली. ह्या वेळार सगळे आमच्या असोक्त्यांची पातकाची दूख धरया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारूंक आमी दरेकलो तयार जावया. आनी बोक्सणेच्या मनान सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सरपद विदाड देवा आनी तुमकां भाव भयणो मोस्कन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी थोड्यान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत काकूसरांक साकवान मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंत करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. रावन चिंतेसा आमी घेवन आयले ती ओगे फुडान भगवान फ्रांसीस शेवराचे मोसरीन पवित्र कुडिसाचे मोसरीन बापाताईं उबारूया. तुका जाय ते आनी तुजे इंतेसांव देव मुखार दवर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलेल्या मनशाकलाक उबारूंक तुज्या पुताक जमनीतान उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण ओगणीस जाणवायेन आनी मोगान तुवें थारायलें. हो गूट वळखून तुजो अप्रमीत मोग आमी वाकणटा आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजुतायन दिसान दीस व्हड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजे सासणीक सूख भोगूंक उबारून व्हर म्हूण आमी भगवान फ्रांसीस शेवराचे मौसुदीन नम्रतायेन मागता.
या आमी मागता आमच्या सोमयां तुज्या पुताची सुवरवी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं. ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलान जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सर्वेस्परान आमचे सोरशिल्ले हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्याचो सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइजेसान एक पितूलचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूलच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचे उतोरे देवाची बुडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परान केलां तें केदींच विसरूं नये. परतून म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें केदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश चीत दिवन आयक म्हजे पोरजे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपारांनी खबर सांगता. पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोल्या मुखार उक्ताप हें करता. जबाब सर्वेस्परान केलां तें केदींच विसरूं नये. तो ताका मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांतान ताचें शीत परतोतालीं. तेन्ना देव आपलें कोडोक म्हूण, परमेस्पर देव आपलो तारूक म्हूण ताका उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केलां तें केदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें ताचें उलोवप. ताच्या ओंठांची उतरां फटकिरी. तांकां दिल्लें उतर काळजान तीं सांबाळी नासलीं. तांचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्परान केलां तें केदींच विसरूं नये. पूण आपले व्हड कोणवालायेन तांचें पातोक ताणें भुगशिलें आनी ताका सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दांबून दवरलो. आपलो क्रोध तांचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्परान केलां तें केदींच विसरूं नये. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जिवन त्या वोन तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी कुर्सार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार संवसारांत
आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचनेन परगोडचें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. स्वामी जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदन महिमा स्तुती दिनवास तुका तुज्या कुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दयेन सोडवण केली. Sorves por तुमचे सोवे आसू. जुआवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमांक म्हळें, स्वर्गार तावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगोर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान ओरोण्यान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास देंवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारोण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे चवथ्या नोवेनाक आमी एकठांय जाल्ले आसा. आमी जाणाव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर एप्रिलाचे 7वेर 1506 वर्सा इस्पान्यांक जल्मलो. उपरांत शिकतना ताचें मन बदल्लें. तो पाद्री जालो. इनासा बरोबर जेजुईत संस्था घडली आनी मागीर आमच्या गोंयांत येवपाक भायर सरलो एप्रिलान 1541 वर्सा. एक वरस ताका लागलें गोंयां पावपाक. मायाचे 8वेर 1542 वर्सा तो गोंयां पावलो. पूण चड तेंप गोंयांत तो रावलो ना. गोंयांतान दक्षिणेक गेलो. केरला, तामिळनाड थंय गेलो. जेजूची बरी खबर शिंपडायली. थंयच्यान ते वयर गेलो मलेशिया, मागीर जपानाक. आनी शेकी आपले दोळे चिनाचेर धरून वाऱ्यान, जोरान, थंडयेन तो सांजच्यान जुवार डिसेंबराचे 2री राती 1552 वर्सा संपलो. मोगाच्या भयणीन आनी भावानो, फ्रांसीस शावेर स्थलांतर जालो.
he became a migrant. स्थलांतर म्हणजे कितें? जो एक सुवात सोडटा दुसरे सुवातेर वेता, आपलो गांव सोडटा दुसऱ्या गांवांत वेता, आपलो देश सोडटा आनी दुसऱ्या देशांत वेता, ताका आमी स्थलांतर म्हणटा कोंकणी भाशेन मायग्रंट. बाकींत फ्रांसीस शावेर स्थलांतर जालो. आयचें वाचप, पयलें वाचप आमी आयकलां लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें. इस्रायलाचो लोक इजिप्तान आहलो. आमी जाणां जायत्या कारणांक लागून इजिप्तान पावलोलो आनी मागीर देव मोइजेसा उदेशी तांकां सुटका दिता आनी हो लोक अरोण्यांतल्यान वेतालो. वेता आसतना आमकां सोय सदां तक्रार करपाची. कित्याक ते आमकां हांगा हाडले? कांय बरी आमी इजिप्तान पोटभर जेवतालीं, हांगा जेवंक जेवण ना, पिवपाक उदक ना, तेंच माना सदांच आमी गावपाचें. आनी ह्या वेळार देव तांकां कास लायता, सोरोप येतात आनी तांचे भुरग्यांक चाबतात, भुरगीं मरोंक लागतात. ह्या वेळार लोक धांवोन मोइजेस अशें येता, आमकां साल्वार कर. मोइसेस देवा लागीं उलयता आनी देव ताका फॉर्मायता पितूळचो सोरोप खांब्यार उबारूंक. आनी जो कोण ह्या पितूळचे सोरपाचेर नदर मारतलो ताका जिवीत मेळटलें आसलें. भयणीनो आनी भावनो, अशें आदले कोरान घडलें. दुसरें वाचपान आमी पळयलां बागेंत पावलून फिलिपकारांक बरयल्लें कोण भाशेन देवाचो पूत स्वर्ग साडून संवसारांत आयलो. बापान ताका मनशांची सोडवण करूंक संवसारांत धाडलो. जे भाशेन इस्रायल परजा स्थलांतर आहली, मायग्रंट आहली, तेच भाशेन देवाचो पुतूय स्थलांतर जालो. आमचे भाशेन मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तोय एके सुवातेर रावंक ना, हांगातान थंय वेतालो, थंयतान आनीकूय वेतालो. कितें करपाक? देवाचें उतर पुरगुटपाक. भयणीनो आनी भावनो, आयचो विशय जावन आहा हे स्थलांतर लोकांक आमी बोरवांसो दिवंक आनी तांच्यो बऱ्यो चाली आहात ते घेवंक आनी तांकां आमच्योय बऱ्यो चाली दिवंक. भयणीनो आनी भावनो, आमकां गोंयकारांक जायते फावटी सूय आमी म्हणटा घांटी भरल्यात, हांगा घांटी भरल्यात. घांटी न्हय ते, हें उतर बरें न्हय. तो स्थलांतर लोक मायग्रंट कित्याक आयला? कित्याक आमच्या गोंयान वावर आहा, काम आहा. तांच्या गांवान वावर ना, काम ना, देखून गोंया येतात. आनी जितलो आमी गोंयकार लोक चड परदेसांत वेता थंय तांचो आंकडो वाडटलो, थंय चड आनी चड जातले. आतां आमचो लोक गोंयकार लोक आदी सावन स्थलांतर पुर्तुगेज आसतना मोसांबीक, लोरेन्स मार्क, आंगोला हांगा वेतालो. आनी आतां पुर्तुगेजांनी आमकां ही सवलत दिली पुर्तुगेज पासपोर्ट करूंक. आमी UK वेता, आमी आयलंड वेता आनी युरोपाचे सोबार देशांनी वेता. आमी थंय गांठी, आमी थंय स्थलांतर. जे भाशेन आमी हे भायर सावन येतले लोकांक बरे दोळ्यांनी पळयना, तेच भाशेन तो लोक आमकां कोत्ता. UKन सुरू जालें, आयलंडाकूय सुरू जालें, अमेरिकाक धांवडांक लागलो ट्रंप आनी दवरिना. भयणीनो आनी भावनो, देखून कितें करुया आमी? जो लोक हांगा येता तांकां बोरवांसो दिवया, तांच्यो बरी चाली आपणावया आनी आमच्योय बरी चाली तांकां शिकोवया, तांकां वाट दाखोवया. आनी भाशेन आमी करीत जाल्यार एकदम फायद्याचें जातलें. आयज आमी भोव पवित्र खुर्साचो उगडास कोत्ता. जेजू सांता मोनिकाचे कोयतान खुर्सार दिश्टी पडलो. दुसरे फावटी, पयले फावटी
क्रूज मिलाग्रस आहा थंय तां दिश्टी पडलो. जेजूक जाय आमी सगल्यांक विंगूंक, आमी सगल्यांक मोगान तांकां वयर काडूंक, अशें आमी करूंक फावो. भयणीनो आनी भावानो, हांव सेमिनारीन आहलो आनी म्हजे लागीं एक भुरगो आहलो, शिवनाथ ताचें नांव. तो मागीर काजार जालो. काजार जावन परतून आयलो. 25 वर्सां ताणें म्हजेशी काम केलें आनी मागीर म्हणूंक लागलो, फादर हांवें आतां फार्म घेतलां छत्तीसगड, हांव म्हजें फार्म सुरू करतां. गेलो तो. ताचे सुवातेर ताणें आपले काजनांक धाडलो. आतां 5 वर्सां जालीं तो आहा. सो हांव कितें करतां तांकां तांचे पयशे सांबाळटां. हे जे जोडटा ते ऑफिशियली येता ते पयशे सांबाळून दवरतां. आनी वर्साक एक फावटी घरा वेताना 1.5 लाख 2 लाख तांचे लागीं दितां. आदल्यान फार्म घेतलें आनी आतां ताणें 3 घरां बांदलीं. आतां गेल्ले म्हयन्यान पुलीस थंय ब्रायब मागूंक लागले, लंच मागूंक लागले. ती घरां नार करूंक धांवन गेलो तो. 70,000 मागताले पुलीस. ही 3 घरां ताणें बांदल्यात देखून. भयणीनो आनी भावानो, आमी हे स्थलांतर लोकांक विंगूया, तांकां बोरवांसो दिवया. जायतीं तीं क्रिस्तांवां, चडशीं तीं क्रिस्तांवां आमचीच भाशेन, तांकां भावार्थ आमी दिवया. जायते फावटी आमी कितें करता, आमी गोंयकारांक काम दिना, तांकां दिता. देखून हांव सदांच एकलो गोंयकार दिसता हांव गार्डनर आहा आनी एकलो छत्तीसगडचो, दोगूय आहा, बरें चलतात ते. पूण आमचो लोक मातशे चड उदार जाता छत्तीसगडच्या भुरग्यां लागीं. गोंयकार जेतान न्हेसता कितें खबर ना आमकां गोंयकारांक, आमकां सूय बरें न्हेसपाची गरीब म्हूण दाखोवंक सोदिना. भयणीनो आनी भावानो, आमी हे स्थलांतर लोकांक विंगोवया, तांकां बोरवांसो दिवया, तांच्यो बऱ्यो रिती आमी घेवया आनी तांकांय आमच्यो बऱ्यो रिती शिकोवया. आमेन. सगलीं आमी भिरवया आनी आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची गरज म्हूण ओळखून घेवन भगवान फ्रांसीस शावेराचे मौसुदीन आनी तेच परी ह्या पवित्र कुर्साची मौसुदीन खंय आमची मागणी बाबताय उबारूया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी स्थलांतरी बाबा भयणीचें खाशेलेपण सांबाळून तांचो समुदायीक बोरवांसो थारावंक आपल्या प्रवचनांतल्यान तांचे पासत आपलो ताळो उबारूंक प्रयत्न केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी स्थलांतरी लोकांक फावो त्यो सवलती दिवंक आनी तांचे हक राखूंक आनी कायदे काडटात ते सगल्यांच्या बरेपणा पासत काडूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर झूज चालूच आसा. ह्या झुजांक लागून जो लोक स्थलांतर जाला तांच्या देशांत शांती येवंक आनी त्या लोकांक परतून आपल्या गांवघरा शांतीन जियोंक मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या शिक्षणीक खात्यांनी स्थलांतरी लोकांचें आनी तांच्या भुरग्यांचें खाशेलेपण वळखून घेवन तांचो समुदायीक बोरवांसो थिरावंक
तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सर्गींचे बापा, आमी तुजीं भुरगीं तुका सगलीं आमी खाशेल्लीं. हेंच मनान धरून ते आमची मागणी तुजे फुड्यांत आमी उबारली. ती आमकां फावो करून मागतना स्थलांतर ह्या आमच्या भाव भयण्यांक सदांच तांचें खाशेलेपण ओळखून घेवंक, तांकां मान आनी रेस्पेद दिवंक आनी आमच्या समुदायाकूय तांकां भिंगोवंक तुजी कृपा तुजी मोसत आमकां दर एकल्याक फावो कर. ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमी गायन घेवया निश्कळोंक निर्मळ उंडो C27. मोचेने तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बापाक मानतरसलें साव म्हण मागत. तुमच्या हातलें बलिदान आपल्या मानेकांनी मोहिमेंत आमच्या ह्या भुमी सभेच्या नवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. तेव्हा आमचे बापा खुडसार आपणाचें बलिदान करून जेसून सगल्या मनशाकळाक पातकाचें बोक्सणें सोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सर पातकांतली आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणांचे देवा सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओकायदो नितीसो आनी आमच्या फायदेसो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशाकळाची सोडवण कुडसाच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखातान मरण उपजलें, रुखातान जिवीत उपजवचें, रुखा वरवीं देंवचार जैतिवंत जालो, रुखा वरवीं ताचो बसमूस जावचो ही तुज्या मोगाची येवसण. देखून खुडसाड जैतिवंत जाल्ले जेजू उदेशें देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी तर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuka soy
बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हे धणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. सवती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका रिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरीन जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणी मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaso kut porkotuya. Somya Jesu tuce moro, ami somoro ta. Tuce ponoce polpo, ami Golgota. जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान ख्यास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रुको शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र चौगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंड्या आनी सगळे यादनकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो दरमेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत को. तांकां आनी जे इश्टागुती ती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोळ पडींक फावो को. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिच्या पोथी भाग्योन जुजे भाग्योन दुरूम दुथा आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवे त्याचे सुसंगता त्याचे सुथाय
पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वे धार बापा सर्वंदोरारे वैभव तुका सासनांच्या सासना जेपणी जेसून दुसऱ्यांक मान दिलो जेपणी दुसऱ्याचें खाशेलें पण जेजून अळकलें तेच परी बगून फ्रांसीस शावेरांनी दुसऱ्यांक मान दिलो दुसऱ्यांचें खाशेलें पण ओळखून जेजू तांकां दिवंक तो वावुरलो आमच्या जिवितान स्थळांतर सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक माये मुखान आमची तुजी शांती दिवया देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सोम्यान जेजू क्रिस्त तुजी खुड्यान रोखत आमी शेवंक वेतो ती आमचेर जोडटी आनी खास ताडिना आसूं पूण तुजे काकृतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी अनोखो दिवं हो तो सोमी जेजू खुर्सार उमखुळून आमच्या सणेकल्याची आपल्या कोश्टा मोन्नांतल्यान सोडवण केल्लो आनी बगून फ्रांसीस शावेरान ह्या जेजूक एक भाशेन आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिल्लो तो जेजू ह्या वेळार तुज्यान म्हज्या काळजांत ह्या उंड्या रुपान येवंक आशेता नितळ काळजान बाबार्थांनी जेजूक आपल्या काळजान शेवतात ती सगलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर घेवचें म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सोम्यान जेजू क्रिस्त खुर्सार उमखळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसले ह्या तुज्या खुर्सातान उपसतल्या दिवीक जिवान आमकां बोल्ले तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जन्मपणान तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान मातशें बसूया आयची मिसाची बॅट समोर उमल्या
पाद्री रोनाल्ड फेर्नांदीस आनी देवाची उतराची मोडणी केल्या पाद्री मानेल गोम्स हांकां आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांदावळ आनी वाचपां करतल्यांक आमचे दिनवास आयज सा फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो चवथो दीस दिसपोट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 7:15 8:30 9:45 11 आनी सांजे 3:30 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन कुमसाराक तुमच्यान बाजलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यान वचूं येता तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यान बाजिलिकेन पवित्र संस्काराची बोजवण जाता तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता आयज 9:15 अंतर धर्मीक सोमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली ते खातीर 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचें ना मेळावो सोमतोस 12:15 मीस आसतलें 29 सगल्या यादनीक आनी धार्मीक भावांक भेटयल्लो दीस त्या दिसा यादनीक आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतले 29 12:15 वरांचेर मराठी मीस आसतलें 30 हे भाशेन मिसां आसतलीं 9:15 कॅनन्स मास आसतलें 11 वरांचेर तामील मीस आसतलें 12:15 वरांचेर मलयालम वीस आसतलें आनी 2 वाजता सोलांतोरी मायग्रंट्स भाव भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतलें ह्या मिसाचे भेटेन भोक्तीपणी भाग घेतल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास फाल्यांचो दीस कुटुंबा पासत भेटयला सगलीं उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीधर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर ते आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं स्थला नंतर ह्या भाव भयणीचें खाशेलेपण ओळखून घेवन समुदायांक तांकां एक भाशेन जागो मान आनी रेस्पेद दितेनी सांग वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सा फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर सा फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता सोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शादी पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा आमेन See